11 years of ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर मोदीजी जे कंप्लीट झाले तेच येते. आणि या दिसांनी खूपसं बोवाळ जाता रिशफल जाता कितें डिस्कशन बी जालें हेजेर. माझे सांग आय वॉज नॉट इन द स्टेज. ओके. आज टॅक्सी ओनर्साचे सगळे आमदाराक मेळपाक गेल्ले जाल्यार तुमकां बी ते कितें फाल्यां येवपाचें आहा. मागीर आफ्टर मिटींग देम आय वील मेक अ स्टेटमेंट. आय एम मिटींग CM ऑल्सो टुमॉरो इन द सेम डे. ते म्हणटा की आपल्या एलिगेटर नाका म्हणून कितें सी वॉट एवर इज द इशू हो आधीसून चालू हा इशू हो नवो इशू आणि एवरी टायम वी हॅव सपोर्टेड दॅम. आवर लोकल टॅक्सी ओनर जे आपल्या पांयाचेर खूब उबे रावल्ले आहा एका आमी आधीसून सपोर्ट केल्लो आणि आमी सदांच सपोर्ट करतले. बट टुमॉरो वी वील मीट CM आनी पार्टी प्रेजिडेंट तेजे कडेन उलयला आमी आनी मागीर कशें फुडें वचपाक जाय ह्या हितून ते डायरेक्शन घेवन आमी फुडें वयतले. आय वील टॉक टू देम ऑल्सो टू ऑल द टॅक्सी ओनर्स. आय वील टॉक टू देम फाल्यां उलयतले. कोस्टल बेल्टूच नको कंप्लीट टॅक्स वयतले टॅक्सी. इट इज तुमचो वेवसाय तो. दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी गव्हर्मेंट जॉब. दे आर स्टँडींग ऑन देअर ओन फीट. सो वी नीड टू सपोर्ट देम. जे आतां हो जी काळाची गरज आहा जे कितें चेंजीस करपाक जाय ते तांकां त्रास जायनासतना कश्यो करप कितें करप. आमचो धंदो दुसऱ्याच्या हातीन दिवप ना हें पयलें हेतू आहा. ते आमी आदीसून तेंच्या वांगडा ह्या हेचेर स्टँडाचेर उबे रावता. आवर बिजनस कॅनॉट बी इन समबडी एल्सीस हँड. सो दॅट कीपिंग दॅट इन मायंड वी वील I will talk to Honorable CM. I will talk to our party president, and we will take I think a good decision where our taxi owners will have a win-win situation. बाबू मोठोचो एक स्टेटमेंट आसा आयज म्हणटा तो की हे रेंट कॅब आसा रेंट बायक आसा ते बंद आहा न्हू. रेंट बायक there are no new rent bikes being given. तेंचे खातीर तुमचो बिझनस गेला म्हणटा. See कितें जाला रेंट बायक रेंट कार जी आसा रेंट बायक बिझनस खूब पयलीं स्टॉप जाल्लो आहा. एका जाली आतां 15 years 2011 स्टॉप जाला 14 वर्सां. आनी रेंट कार जे आहा तेका कॅपिंग घातला आतां आनी फुडें जावप ना. जे आसा पळय त्यो बंद करूंक जायना. आमचे कोस्टल बेल्टाचे खूब जाण आहा. पणजेचे आहा, पर्वरचे आहा, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा हेंच्यो रेंट कार आहा. पूण तितूनय म्हाका दिसता शिस्त हाडपाची गरज आहा. हे जे एक्सिडंट खूब वाडल्या ह्या दिसांनी त्यो रेंट कारानूय खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आहा. म्हणजे ट्युरिस्ट जेन्ना पिवन चलयता हेचेर शिस्त हाडपाची गरज आहा. हाव टू स्ट्रीमलायन दीस इज द जॉब ऑफ द गव्हर्मेंट. सगळ्यांचे इट इज एवरीबडी इज इनवॉल्ड इन वी हॅव टू डू इट. खंयचे ते ऑन वॉट सब्जेक्ट टॅक्सी इश्यूज टॅक्सी इश्यू हांवें सांगला. गोविनाचो एक वेगळो अप्रोच तुमचो एक वेगळो अप्रोच. अजूनही सदांच आहा आमी आनी म्हाका दिसता बाबूशी आसतलो तेंच्या वांगडा. बट वी हॅव टू कम आउट विथ अ सोल्युशन. हांवें सांगला पळय तशें आमी CM कडेन उलयतले आमी पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन उलयता. पार्टी आनी गव्हर्मेंट हॅज टू बी ऑन वन पेज आनी वी एज MLAs इन द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल्स हू आर इन दीस बिजनस वी हॅव टू प्रोटेक्ट दम. एवरी टाइम फक्त डिस्कशनच जाता ना ह्या फावटी सारकें जावपाक जाय. तुमकां फोर्स मेळना टॅक्सी वाल्याक तुमी आसा तुमकां BJPंतल्यान तसो फोर्स मेळना. हितून फोर्साची हे ना. हितून कितें आहा हितून सोल्युशन हाडूंक जाय. द लास्ट 4 years वी आर ओनली टॉकिंग. तेच न्ही तुमीच उलयता तुमीच तेंच्या वाटेन उलयता.